दुसऱ्या चरणांत गावया. चिन्येचे सोगदूक तुका सांगूंक आयल्या. चिन्येचे सोगदूक तुका सांगूंक आयल्या. तुझे तान भुजवून आशेवनागा रावल्या. तुझे तान भुजवून आशेवनागा रावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये. जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये. तुझे गुरबेचे देण्या भांडार घेवनी. तुझे गुरबेचे देण्या भांडार घेवनी. नमो 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 जेजू क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता रूपाली बोनास्या. नमो नमो सर्वोन्दारा. हालेलुया. आतां चुबारिया. हाले हाले हालेलुया.
Örgam tuka sumia Jesu, oglam tuka sumia Jesu, mahima tuka sumia Jesu, स्तुति तुका सोम्या जेजू, जयकार तुका सोम्या जेजू, नावार्ताओं तुका सोम्या जेजू, हर्षिताओं तुका सोम्या जेजू, दिन वास्ताओं तुका सोम्या जेजू, होसाना तुका सोम्या जेजू, पवित्र तू सोम्या जेजू, हालेलुया, 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 आमेन. Boşya. बाबा बहिणीनो, सुरवेर एका व्यक्तीन एका लायकान बरयल्लें अशें आसा तें हांव सांगतां. तुमी जेजूक मेळोंक आयल्यात वय मू, जेजूक तुमी वळखातात वय मू, पूण आतां चॅक करया कशें म्हळ्यार 10,000 आंगार एका मनशाच्या आंगार 10,000 देंवसार लागुल्लो देवाक वळखालो. एका मनशाच्या आंगार 10,000 देंवसार आसुल्ल्या मनशान तो मनीस देवाक वळखालो, पूण 100 फावटी पवित्र पुस्तक वाचुल्लो या वाचली देवाक वळखाली ना. हांव चिंता समजालें. 100 फावटी पवित्र पुस्तक वाचून देवाक तो या ती वळखाली ना. हें जेजूच्या काळार घडलें, आतांय घडटा, मुखार घडटलें. जेजू आमचो बदलूंक ना. हेब्रेयकारांक बरयल्लें पत्र 13वो अध्याय 8वी वळ म्हणटा, जेजू क्रिस्त काल आज आनी फाल्यां सदां सर्वदा तोच. जेजू क्रिस्त काल आज आनी फाल्यां सदां सर्वदा तोच. जर तर बदलिला जाल्यार जेजूक तें आमी बदलिला. आमच्या चिंतपान आमी बदलिला, आमच्या संबंधान बदलिला. हांवें सुरू करच्या पयलें एक गडीत एका फिरगेच्यान जाल्लें हांव दितां. एकली म्हणाली, फादर म्हज्या आंगार पवित्रत्व आयला, म्हज्या आंगार पवित्रत्व आयला. हांवें म्हणलें हांव वय की, वेरी गुड. घरा तिच्या न्हवऱ्याक एक दीस सकाळीं कुमगार व्हरून गेलो. ताच्या न्हवऱ्याक त्या मनशाक पिडेसाची माखणी आसली. ती माखणी दिली, कुमगार दिलो. भायर येताना एकलो इनवांचो शेजारचो इनवांचो कोणाच्या आंगार पवित्रत्व आयला पळया, तिच्या शेजारचो. तो म्हणालो, फादर निकलडा म्हणजे रड्ड मात्र यान पानोडा यान पात्र लिया इरेक टायम उंडा, ఇది బిజీ ఉల్లారత్తే तुम्ही बिझी असतात यान म्हणजे पानोडा दे रे इंचिना पोंजोविये कोले गाळी शिराप दिता म्हणाली. कोली बायल म्हणजे कोले गाळी शिराप. तर इतल्यार हांव वाक्यर करता, हें इनवाच्यान अक्रिस्तांव सोम्या कोण पातयेनात तांणी म्हाका सांगली उतरां कोली. तर म्हाका सांगा कोणसो आत्मो आंगार आयला म्हणून. कंडिजन पवित्र आत्मो न्हयंत न्हय. जर तर कोणी म्हणटा हांव जेजूक पळयलें, मोरयेक पळयलें, पवित्र आत्मो म्हाका प्रत्यक्ष जालो, म्हाका ती फळां मेळ्ळ्यांत, बरो रूख बरोच फळ दिता, बरो रूख पाड दिना. म्हज्या आंगार जेजू आसा, ह्या म्हाका जेजून स्पर्श केला, ह्या ती कृपा म्हाका लाभल्या, म्हजें उलोवणें बरें आसता, म्हजो संबंदी बरो आसता, म्हजी सेवाय बरी वाळटा, समुदायांत म्हजो पात्री मोठो आसता, पातळ जायना, म्हजे चिंतापी अशीर जायना, बागार विस्तार आसता. तर भावा भयणीनो, ही थोडी सकाळींची थोडे इशारे हांवें दिले. सोमी आज म्हाका कोण, म्हाका खाली पिडा गूण करचो, म्हाका खंयगी रीण आसा तें फारीक करचो, खंयगी म्हज्या पुताक दुयेक काम जायचें काम करून दिवन सो जेजू गी म्हजो. इज्रायलांत बॉम्ब पडटात देखून म्हज्या घोवाक बायलेक सांबाळ सोम्या म्हणून खाली राखून वचचो जेजू गी म्हजो. पूण हांव उडास करतां, म्हजो जेजू तो न्हय.
हांवें अंगडींत सामान विचारचें आनी अंगडीच्यान म्हाका सामान दिवचें. जेजूक हांवें विचारचें आनी ह्या जेजून म्हाका दिवची, एक एक तूं वस्तू दिवची. तो जेजू म्हजो न्ही. म्हजो जेजू कोण? जेजू बोळ्या कालत्या काळजाच्या म्हणा पळया, जेजू बोळ्या कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. तो जेजू म्हजो. तुजें काळी सोम्या म्हजें जावं दी. तुजें चिंताप म्हजें जावं दी. तुज्यो वाटो म्हज्यो जावं दी. त्या दाळा आमी कितें मागता पळया, म्हाका तें जाय हें जाय पुरा मेळटा. तें जाय हें जाय म्हणटा पळय आमी, तें पुरा मेळटा. हें कनेक्शन करेक्ट करीचें. हें कनेक्शन आसा पळया तें समा करीचें. त्या दाळा उरलें सगळें मेळटा. जायत्या जिवितांत मनशाच्या जिवितांत पिडा आसा तडेपटी पातकाक लागून. डाक्टर म्हणटात आका ह्या तुज्या पिड्याक वकात ना हांगा. ही पिडा कहली कुडीची न्ही, आत्म्याची पिडा कुडीक लागल्या. चिंतपाची पिडा कुडीक लागल्या. फारीकपणाचे पिडा कुडीक लागल्या. तर भावा भयणीनो, हें जिवीत एकतपटी आमी जिवोवचें. जळारी बरी आमी जावचें नाका. जळार येता आनी कालें करता, तुका तुज्या रागात चिंवता आनी तुका पिडा दिता. डेंग्यू मलेरिया आनी कहले पुरा मुसतात पिडा. पूण आमी जावया ते मोवाचे मूस आसात पळया, सापतात वय, दुखता वय, पूण ते अर्थ दितात. एका फुलांतून आनी एका फुलाक ती फुलांय बरी फुलतात. मात न्ही, तुका खंयची पिडा लागली जाल्यार त्या पिड्याक वकात मोव हानी ते मोवाचे मूस दितात. कांय त्या मुसा सारकें आमचें जिवीत अर्थाभरीत करया. ती एक ल्हानशी जिवी जर तुका आनी म्हाका इतल्या फायद्याक पडटा जाल्यार हो मनीस कितल्या फायद्याक पडना. जेजूचें जिवीत खाली 3 वर्सां आजुनी ताचे पाटलाव करतले आसात. खाली 3 वर्सांचें. तर जिवीत तुजें आनी म्हाका, तुका आनी म्हाका ह्या आल्तारे मुखार बसतना हें जिवीत अर्थाभरीत करूंक तुका आनी म्हाका आपयतात बाबा भयणो. अर्थाभरीत. सवाला मस्ती येतीत म्हज्या जिवितांत अर्थ ना, पूण अर्थ आमी सोदिचे. अर्थ आमी सोदिचे. उपरांत हांव सांगतलो खंयच्या परा वाटेन आमकां अर्थ सोदूंक मेळात. कशें हें जिवीत रावता, कशें हें जिवीत खेळटा, कशें जिवीत तुका आनी म्हाका दवरता हें आमी पळोवंक जाता बाबा भयणीनो. तर येया, सोम्यान हो दीस दिला, हें सकाळीची ही घडी दिल्या, आमी हांगा आसांव. सगळ्यांकी पळया बसूंक आज अवकाश मेळोंक ना. सगळ्यांकी हांगा येवन बसूंक जावना. काय तुमच्या कुटुंबांतली घरचीं जाणां थोडीं कामां गेल्यान, थोडीं शिकोवंक इस्काला कॉलेजीक गेल्यान, थोडीं कामाच्या जाग्यार आसात. पूण आज तांच्या जाग्यार आमी आसांव. आमी मागया, आमी मागया ह्या बाचपे फिरगस कुटुंबा खातीर, ह्या दुसऱ्या फिरगजेतान आमी आसांव जावंक पुरो. आमी आमच्या समुदाया खातीर मागया. कित्याक जेजू खाली म्हजो मात न्ही. जेजू कोणाचो? सगळ्यांचो. जेजू सगळ्यांचो. देखून या बाबा भयण उबी रावया आमी. अनंत बापाक, अनंत पुताक, त्रिएक देवाक म्हणलें हें गीत आमी गावया. थाळयो पेटोवन सोम्याक हरसून आमी गावया. अनंत बापा, अनंत पुता, अनंत स्पिरिता, त्रिएक देवा. अनंत बापा, अनंत पुता, अनंत स्पिरिता, त्रिएक देवा. आतू बारू नवा करून सगळ्या संवसारात आमी पसारता. ओ मिस्टर बोलतो त्रिना दिसो बाबातान आमी सफर करता. हातू बारू नवा करून सगळ्या संवसारात आमी पसारता. ओ मिस्टर बोलतो त्रिना दिसो बाबातान आमी सफर करता. अर्गा बापा, अर्गा पुता, अर्गा स्पिरिता, त्रिएक देवा. अर्गा बापा, अर्गा पुता,
Erga Spirita Trieg Deva Hatu baru Hatu baru Navakanu Săglia samsarat Amin pasata O mister voto Tridadiso Bavartanami Serpergerdau Oglap Oglap Bapa Oglap Puta Oglap Spirita Trieg Deva Oglap Papa Oglap Puta Oglap Spirita Trieg Deva Atu baru Navakanu Săglia samsarat Amin pasata O mister voto Tridadiso Bavartanami Serpergerdau Stuti Bapa Stuti Puta Stuti Spirita Trieg Deva Stuti Bapa Stuti Puta Stuti Spirita Trieg Deva Atu baru Navakanu Săglia samsarat Amin pasata O mister voto Tridadiso Bavartanami Serpergerdau Atu baru Navakanu Săglia samsarat Amin pasata O mister voto Tridadiso Bavartanami Serpergerdau Aleluia 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Ergam Bapa, Ergam Bapa, Ergam Puta, Ergam Puta, Ergam Povitatmya. Ergam Pavitratmya. Bășeam. बाबा बहिणीनो, तुम्ही एलिफंट थेरपी ऐकल्या आहे? हस्तीची थेरपी ऐको ना ने शॉक थेरपी ऐकायला की शॉक दिवन तरी बडी मनशाक परत्यान उस्वास या काळजाचे उडी परत हाडूंक शॉक थेरपी. पूण हांव तुमकां एक एलिफंट थेरपी सांगता. हे ल्हान भुरग्यांक सांगले बरी आतां सांगचें म्हळ्यार ल्हानशी काणयो भुरग्यांच्यो काणयो आयकूंक बरें जातात. तें अशें आसा, एक दीस किंग ऑफ द जंगल कोण? लायन, सिंह न्ही. हांव चिंता तुमी पुरा पास जाल्यात म्हणून. फर्स्ट स्टँडर्ड, सेकंड स्टँडर्ड पास जाल्यात न्हू? आं, किंग ऑफ द जंगल म्हळ्यार राणाचो राय सिंह. सिंहाक इल्लें मट्ट चड, कित्याक म्हळ्यार बोळ आसा, घट्ट आसा, दट्ट खाड जावन पुरा लोव पुरा जावन घट्टा म्हणून एक दीस वायट सरता राणांत इसारूंक. उरले मन जाती मेळटाना इसारचें कोणें सिंहान. लायन इसारता, सड्ड बळवंत कोण? घट्ट कोण? हुशार कोण? मुखार मेळ्ळो घोडो. घोड्याक आड रावलो सिंहानी म्हणालो, आळे तूं घोडो, तूं फास्ट धांवताय जावंक पुरो, पूण म्हजे मुखार तुका जावचें ना. देखून सांग म्हाका बोळा दी कोण? हू इज द स्ट्रॉंगेस्ट? घट्ट म्हळ्यार कोण? घोडो म्हणालो, तुंत सायबा, तुंत. जायत बारी खुशी. ह्या सिंहाचें हरदें घट्ट फुल्लें बारी. आतां अब्बा कोलो दम्म म्हणून ना. आतां मुखार येताना मेळ्ळो कोण? वाग. वाग ही मुखार रावलो, कांय वागी सोडून दिना. पूण सिंह म्हणालो वागाक, आळे तूंय म्हजे बरयताय,
तुजो कलर दुसरो, तुकाय सकता म्हाकाय सकता, पूण तुका हांव विचारतां, ह्या सगळ्या राणांत बोळादी कोण? वाग म्हणालो तुंत सायबा, तुंत लायन, सिंह तुंत. तुका मिकवाल्लो कोणी ना, तुका सलवनसो कोणी ना, तुका नमस्कार म्हणून ओ वाग गेलो. तिसरें मुखार येताना आनेक लागीं साऱ्या म्हणटाना मुखार मेळ्ळी हस्त. हस्तीक हाड रावलो सिंह आनी हस्तीक म्हणालो, तूं हस्त सांग म्हाका बळवंत कोण? हस्त ओगेत रावली. परत्यान सिंहान व्हडलो गोरोस घालून परत्यान म्हळ्यार सांग, परत्यान विचारता, तुका खावच्या पयलें, तुका लागाड काडच्या पयलें सांग कोण घट्ट? हस्तीन घाल्ल्या मारा गाबळ्या वो सिंह येपटी नॉर्थ साऊथ ईस्ट वेस्ट जम्मू काश्मीर कन्याकुमारी म्हणून तेणे बीस आयिल्ल्या फोर्सार सादारण वाग कसो जालो म्हळ्यार कशें सांगाचें हांवें तुमकां? हे पळय गाडांक घातावन तडेबडी भायर येतात पळया, सोलोंक जायनात, पडटात तडेबडी बारात सगळी बोतल 2 बोतले खाली कर पळय, सोलोंक जायनात. अशें धरण आमकां मेळटात वाटेर पळोवंक. सदान वाग तसोच जालो, सोलोंक जायना. हें सिंह तसोच जालो. तितलें म्हणटाना सिंह म्हणालो, आळे सायबा हस्ते, तुका काल एक सवाल विचारले हांवें, बळवंत कोण म्हूण गोत्तू ना जाल्यार म्हाका मार नाका, जाप गोत्तू ना जाल्यार मार नाका. सवाल कालें विचारलें, कोण बळादीक? मार गेल्ल्या फोर्सार सिंहाक कळायचें आसलें की बळादीक हस्त म्हणून, पूण तरी पूण सिंहाच्या मतीक नटवालें ना की हस्त बळादीक हांव न्हय. यंत घडता जेजू म्हणली हस्त, फारिजेव म्हणल्या सिंहाक मारतना म्हळ्यार उतरांचे मार मारतना ह्या फारिजेवांक नटवाना. बळादीक म्हज्या मुखार आसतना तरी पूण ह्या फारिजेवांक समजना, ह्या शास्त्र्यांक समजना. जेजू तांकां मोदें मोदें टॉंट दिता, मोदें मोदें डोस दिता, मोदें मोदें तांकां शिकयता, तांकां चेतावणी दिता, तांकां वॉर्निंग दिता. तुमी फारिजेवानो, कपट्यानो, पाटी येया ना. जेजूक पातकी जातात भावा भयणीनो, पूण कापाटी जायनात. पळया, जेजूक पातकी जातात. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. जेजूक पातकी जातात, कोण जायनात? कापाटी जायनात. म्हळ्यार मुखार एक पाटयेक, एक कापाटी मनशाक. हे फारिजेव जी येताले. आतां आमी म्हणूंक पुरो, आमच्या मदें कोणी फारिजेव पंगड ना फादर, खंडी जावन आमच्या मदें फारिजेव असो पंगड ना, पूण फारिजेवाची मेंटॅलिटी आसा. फारिजेवाचें आमी म्हणटा मानाशास्त्र म्हणटा पळय, तें खंडीत आसा. देखून आमच्या मदें असलो पंगड या असले चिंता येनाय. म्हाका एकच आसा तो जेजू, म्हाका कळिता तो बळवंत, तो म्हाका राखून व्हरता. कीर्तन 91 काले म्हणटा, सर्वेस्पोर राखवणदार न्ही. गॉड इज अ प्रोटेक्टर. देव राखवणदार, देव सोडवणदार, देव शिकोवणदार, देव बुजवणदार. देखून ह्या बळवंत मनशाक वळखोवचें वाजबी. ह्या जेजून कितल्या जाणांक गूण केला, तरी पूण एकलो मणी गूण केलो, एकलो मणी, 1 पर्सन जेजूच्या खुर्सा मुळी, जेजूच्या कश्टांत रावलो गी ना. हें आमी करूंक. आमी केदाळे मनशां आसा, आमकां जेजू मुखार भजन करूंक सुलाभ. पूण घरा वचून म्हज्या न्हवऱ्याक, अंतुळणार आसल्या म्हज्या न्हवऱ्याक आनी म्हज्या अंतुळणार आसल्या म्हज्या पिडेस्त भावा भयणीक, मांयक, तोंडाक एक कुल्यार ज्यूस दिवंक या शीत दिवंक कश्ट. मोरनाच्या दिसा कितले तुवाले जाय त्या निर्जीव कुडीचे घाम पुसोवंक. कित्याक आमी हाडचें मोर्चरीत पळय गी, मोर घातान आमी हाडटा, तो घाम येता, एक तर घाम येता त्या निर्जीव कुडीक, ते पुसोवंक कितले तुवाले जाय, पुरो पुसतात. पूण तिंत मनशां घरा जेवतना उदक दितना, हांगा तो नीस गळटना या उदक देंवतना आंगार पडटना दर म्हणून एक भायरास दिल्लो ना, एक तुवालो दिल्लो ना. दर माय, दर बाबा, हांव टीव्ही घालतां, एक मीस पळय, हे कांतार आयक म्हणून कांतारां घाल्ली नात, बसताय गे ना ओगेत म्हणून सांगून मोरनाच्या दिसा कोणाक बँड करूंक, मोरनाच्या दिसा कोणाक बँड, त्या मनशाक आयकना. तो बँडकार पयशे काडून घेवन येता घरा, ताची कूल मेळ्ळी, ताका दिसपडतो क्लास मेळ्ळो,
तातूंत साल्वासांव ना, साल्वासांव मेळो ना त्या भावाक, ह्या तुका जावं ते देवाक प्राप्त जावं ना. आमी केल्लो एक डंबराटाच जालो तो. हातूंत हांवूय आसा, सगळीं आमी. देव हें पळयता भावा भयणीनो. देखून हांवें म्हळें आमी फारिजेव आमच्या मदें नात, पूण तें येता तें कापाटीपण देव पळयता. आमी जावं दी, आमी आमच्या मतीन ना तें, पूण आमच्या करण्यान उतरान खंय कितें जावन वता. पूण आज आमी तें समा करूं का? कित्याक तें समा केल्यार मात म्हाका वयर एंट्री, म्हाका पाचावी. हो म्हयनो खंयचो म्हयनो? नोव्हेंबराच्या 2 तारखेर काल केलें आमी आलमावसो दीस. कितले जाण शिमेस्त्रे वचून आमी मागलें? कितले जाणांनी? आत वयर घालचें नाका नाका. कितले जाण आमी गेल्या, मुस्ताना गेल्या. पूण हांव म्हणटा सदांय या. तुमी करशिल्लो 5 मिनटां पळया, तुमची 5 वर्सां सड येता. तुमी करशिल्लीं 5 मिनटां तुमचे 5 वर्सां सड येता. कित्याक म्हळ्यार हांव सांगता, हांव पाती येता आनी हो म्हजो भावार्थ खंयच्याय पवित्र पुस्तकांत ना. मेल्ल्या खातीर आमी मागता जाल्यार आमी मागता कित्याक? सोम्या तांकां सर्गा राजांतूंक घे. आनी आमी तांकां मागतना ती आमचे खातीर मागतात. आमची वाट ही सुलाभ जाता. आमी आराधन करता, वय येया आमी आराधन भजन करया, आमी तेर्स म्हणटा, वय करया तेर्स. पूण शिमेस्त्र खंय आसा? ही गजांत आसा. कितली आल्तार पवित्र गी तितलीच आमची शिमेस्त पवित्र. हांवें कित्याक हो उल्लेख केलो म्हळ्यार, कित्याक हांवें मरणाची खबर काडली म्हळ्यार, ह्या म्हयन्यांत आमी आमच्या भावा भयणी खातीर मागया. भोवशा म्हज्या मम्मीक हांवें बरें करून पळोवंक ना, वच माग. ते आत्मे तुजे मागण्या खातीर राखून आसात. तुज्या फाटल्यान व्हडली सोजेर आसा. सतमानता मागणें म्हणटाना मेल्ल्यांच्या पुनः जिवनपणाक म्हणून आमी म्हणटा, वय गी भक्ताचो एकतार, पातकाचे बोगसाणें, कुडीचे पुनर्जीवनपण. जर तर जेजू पुनर्जीवन जाला ते भावार्थ तूं आनी हांव आमी पुनर्जीवन जातले. हांव पूण तितल्या सुलाबायन न्ही. तें सुलाबायन वचाचें जाल्यार हांगा आमी बरें करूंक, आनीकलें तें बरें पळोवंक. पाड जालें जाल्यार, किस पारलें जाल्यार वण्णा या. तुका आनी म्हाका प्रॉब्लेम जाल्यार वण्णा. आमकां रडोंक जातलें, दूख मेळटलें, आमी इल्लें पुरपुरतलें. वण्णा पाटी या. कित्याक जेजू आयलो पातक्यां खातीर. हो जेजू तुका आनी म्हाका आसा तसो स्विकार करता. फारिजांवां ताणें स्विकार करूंक ना, कित्याक ते पाटी येवंक ना. देवातान हांव चड पळय सोरलो, आतां हांव पाटी येता. पातकाच्या वाटांनी सहड गुलो, आतां हांव पाटी येता. आतां हांव पाटी येता. देवाच्या घरांत हांव पयस गेलो. खंडी जाण आमी एरेकली गेल्या. फादर राहुली गेला, तुमी गेल्यात. वायती जाण आमी गेल्या. आज हांव घरा पाटी येता. सामुएला बरी हांव म्हणटा, उलय सोम्या आयका तुजो साकोर, उलय सोम्या आयका तुजो साकोर. देखून बाबा पयलीनो एक भोव अपुर्बाचें कंतार आसा. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆದ ಸಮಯದಿ, ದುಃಖದ ಸಮಯದಿ, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ, ಜೀವದ ಸಮಯದಿ देखून उस्वास आसतना सुम्या. देखून हें सांगच्या पयलें, हें कंतार आमी गावच्या पयलें एक घडीत तुमकां विवार शिता. हांवें आसचें बंटवळ फिरगजेंत. त्या फिरगजेंत म्हाका एकलो लायक मेळ्ळो. म्हळ्यार आमच्या फिरगजेंत एकल्याचो भाव तो मुंबय काम करता. तो हांगा पाटी येताना गांवाक येताना तो खंय काम करतालो म्हळ्यार ताज हॉटेल आयका लागीं तुमी? मुंबयत ताज हॉटेल, व्हडलें हॉटेल. थंयसर आतंकवादीचें हल्लो जाल्लो. थंयसर गुळ्यांचो आनी बॉम्ब घालून गुळोच्या पावसून साबार लोक ही मरण पावले. तशें टॅररिस्ट एटॅक, आतंकवादीचें एटॅक जाल्लें थंय. हो मनीस येतालो थंय आसा. तो म्हणटा, फादर मरण कशें येता पळया फादर म्हणालो. हांवें म्हळ्यार कालें जालें, सांग म्हाका म्हणालो. हें एक दीस एका जेवणाच्या मेजार ताणें म्हजे सांगी वांटून घेतिल्ली विशय. तो म्हणालो, हांव सकल आसा. हांवें आल्ल्या पुराय एक्टर एक्ट्रेसीस, हिरो हिरोईन कोण आसात, व्हडले व्हडले फामाद अंबानी आनी कोण अदानी जावं दी, रिलायन्साचे जावं दीत, व्हडले व्हडले मिनिस्टर जावं दीत, नरेंद्र मोदी जावं दी, आनी कोण पुरेंकी पळयलां हांवें. पूण त्या एका दिसा हांवें आतंकवादींकी पळयलें म्हणालो. तांणी बॉम्ब काडलो,
अशें उडयलें बॉम्ब म्हज्या मुखार था फादर येणें चेडूय आसा फ्रंट डेस्कान मुखार रिसेप्शन हांव आसा हेंय आसा तितलें म्हणटाना बॉम्ब फुटोना पळया उडयलो बॉम्ब फुटोना तितलें म्हणटाना ही तांकां कळ्ळें अटॅक जाला म्हळ्यार एमर्जन्सी आसता थोड्या हॉटलांनी व्हडल्या हॉटलांनी एमर्जन्सी आमच्या आतां बसांनी प्लेनांनी एमर्जन्सी डोर म्हणून आसा न्ही एमर्जन्सी कांय अकस्मीत कांय जाल्यार ते एक बागील आसता फायर सेफ्टीन ती एक कडेन खंय वचोंक धांवोंक आमकां आसता तशें ह्या ताज हॉटलांत एक कडेन फाटल्यान जावन वाट आसली तक्षणां ती थंय जावन धांवून वचोनी सकयल एका कुडांत रिगली कुडांत रिगतना थंय एकलो मानेस्त बरें करून एक केक तयार करता हॉटेल न्ही तें बरी करून एक केक तयार करता आतां केक कोणाक केक आपणाच्या बायलेक फाल्यां तांची एनिवर्सरी काजाराची फाल्यां तांची काजाराची एनिवर्सरी आनी हो मानेस्त तिचो घोव आपणाच्या बायलेक सरप्रायज दिया कांय गिफ्ट दिया म्हणून एक बरी केक तयार करता केक तयार करतना वो ये वयर तावन धांवून आयिल्ले पळय म्हणाले हाळे साहेबा भागो भागो इधर आतंक लोक आ गए मार रे सबको मार रे सगळ्यांकी मारना आसा धावया म्हणून तो म्हणालो काले आरे बाबा एक किसी एक ना एक दिन मारने को है एक ना एक दीस आमकां मोरोंक आसा कांय टेंशन करीचे म्हणून हाळे हांव फाल्यां बायलेक हांव सरप्रायज करता तें कांय जायना कोणी मरना साहेबा म्हणालो तितलें म्हणटाना सकयल गुळ्यांचो आवाज आयलो आनी ह्या मनशान जणे लोक तेंका पळयतना हाच्या माथ्याक गुळो ताणें कालें म्हणलें एक दीस ना एक दीस मरोंक हा पूण व्हडणी आतां हांव केक रेडी करना आसा फाल्यां म्हज्या बायलेक गिफ्ट दिवंक हा बायले मुखार केक येवना बायले मुखार गोवाची निर्जीव कूड आयली कोणा मुखार बॉम्ब उडयलो तो वांचून उरलो कोणे फाल्यांचो दीस आसा म्हणलो तो गेलो हें मनशा जिवीत तरी पूण सोम्याक आतां उलो करया सोमी म्हज्या पक्ष नासतना म्हाका कितें सुणेना देखून हांवें म्हळें नन्ना हत्तीरविरू ओ येसुवे ना निन्ना बिट्टू बाळलारेनु आमच्या अर्द्याचेर आमी हात दवरया सोम्याक आमी उलो करया ह्या कंतारा मुखांत दोळे धांपून सोम्याक ह्या उतरांचो अर्थ करून आमी हें गीत आमी गावया नन्ना हत्तीरविरू ओ येसुवे ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಬರಗಾಲದ ಸಮಯದಿ ಮಳೆಯಾಗಿರು ನೆರೆ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ದೋಣಿಯಾಗಿರು ಬರಗಾಲದ ಸಮಯದಿ ಮಳೆಯಾಗಿರು
ನೆರೆ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ದೋಣಿಯಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಹತ್ತಕ್ಷಬಾನ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು बाबा भयणीनो ನನ್ನ हत्तीरविरू म्हणून आमी म्हळें हें कोणाक म्हळें आमी जेजूक म्हळें सोम्याक म्हळें तूं म्हजे सांगाता राव तर आतां भायर येताना दुसरी म्हजी भाव भयणी आशिनात गी हांवूय तांच्या सांगाता रावाचें म्हणून घरा मायक कुमगार येल्ल्या वेळार हांवें घरा 10 जाणां आसात हांवें कुमगार दिवन हांव भायर सरलो कित्याक म्हळ्यार आनी 15 कडेन कुमगार दिवंकात माय म्हणाली खंय धांवतात तुमी आयल्यात मात धांवचें तिगी पूण मायक गोत्तूना उरलीं पिडेस्तां आसात तीं कुमगार खाणगेन आसतना गुळयो खाणग्योंक तीं रेडी नात हांव वेळ जाल्यार ती म्हणटात फादर वेळ करना आयल्यात वय गी वय मू देखून तांची परिस्थिती म्हाका समजता पूण माय व्हडली कळना समजाण्या सोडया माय म्हणाली बसा फादर 5 मिनटां म्हणे उलया तुमी येवचेंत अप्रूप 5 मिनटां म्हणे उलया जायत काल म्हणाली कळयता म्हाका घरा कोणी म्हजे लागीं उलयनात फादर कितलीं जाणां आसात घरा ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು माय तेंत म्हणटा कांतार जेजूक हात नात आज तुजे आनी म्हजे हातात जेजूक पांय नात तुजे आनी म्हजे पांय आसात जेजूक आज दोळे नात तुजे आनी म्हजे दोळे आसात आनी ते दोळे आमच्या घरांनी चलतात गोवाच्या रुपार बायलेच्या रुपार भुरग्यांच्या रुपार मायच्या रुपार आबाच्या रुपार नातरांच्या रुपार शेंतुरां पुणतुरां कोणांत सगळ्यांच्या रुपार जेजू चलता नाजाल्यार ती जेजू म्हणटलो हांव आयिल्लो तुमगेर तुमी म्हाका स्वागत दिलो ना हांव तुजो घोव जावन जियेलो आनी तूं जेजू म्हणलें तुवें वळखूंक नाय हांव बायल जावन आयली बरें करूंक आयली तूं वळखाली नाय या वळखालो नाय जेजू एक दीस म्हणटलो ती उतरां मांजेलांत आसात हांव जैलांत आसलो हांव बंदींत आसलो हांव भीक मागून आयलो म्हाका नेसान नातल्लें तो दुसऱ्या स्वरुपार येता भावा भयणीनो देखून आमी ते कंतार म्हणचे आसा ल्हाना भावा भयणी थंय मेळ्ळो कोण मेळ्ळो जेजू मेळ्ळो की केशवा मेळ्ळो कोण जेजू मेळ्ळो ल्हाना भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू मोजो बाळ मोर येसू ल्हाना भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू हांगाय मेळटा वय उतरान पवित्र वाचना वेळार उतरां वेळार वाचतना मेळटा वय खंय दोग या ते सांगाता मेळटात थंय आसा वय आमच्या घराय आसा देखून त्या मायक त्या 10 जाणांची गरज आसली काली मेल्या उपरांत श्रद्धांजली मात्र मायक नाका ती कोणायकी नाका आमकां गोत्ता अर्दी आमी वाचची बांडलांत वयर
वय गे वय मू आं आमकां कळयता आमी वयर वचचें सकल आसचें. ह्या ती श्रद्धांजली जाल्ली ती भायर येवन काले म्हणटात काले फादर कोणा आमांकूड करतात एंत म्हणचे येवन. हें हांवें म्हणच्या की रबिंद्रनाथ टागोर आसा पळय भारी बरें कर म्हणटा. शिमेस्त्रेन कॅन्डलां पेटय न्हू खंय ताणें म्हणचें कित्याक तांकां उजवाड दिसना. मस्त घरांनी काळोखा थंय कॅन्डलां पयले पेटया. मोगाचें कॅन्डल बरें बोक्साण्याचें कॅन्डल पेटया. तो उजवाड जाय. कितलेशा घरांनी काळोखा समाना. काजार जाल्ली इंस्टाग्रामार फेसबुकार पुराय घाली फोटो म्हजें पयल्या वर्साचें काजारी जिवीत, दुसऱ्या वर्साचें काजारी जिवीत, तिसऱ्या वर्साचें मागीर नंत ना मागीर जिवीतच ना. मागीर खंय गेला म्हणून आमी सोदीचे खंय दिसना. मागीर आयली इगर्जेक ओलो गोव म्हाका नाका फादर. गोव आयलो इकली बायल फादर म्हाका. पयलें पुरो जाय आसलें आतां नाका. जायत्या कुटुंबांनी काळोखा म्हळें. थोड्या शिमेस्त्रेंत फुलां दवर नजो खंय. शिमेस्त्रेंत फुलां दवर नजो खंय. कोणें म्हणचें रबिंद्रनाथ टागोर आमचें जनगण मन बरयलो नॅशनल एंथम राष्ट्रगीत बरयलो. तो म्हणटा फुलां शिमेस्त्रेंत दवरनाका तांकां फुलांचो परमळ येना. पेटयेंत फुलांचो रास आमी घालया. फादर राहुलान सांगलें म्हणून रबिंद्रनाथ सांगून घालना सरान घाला. मान आमी दिवया निर्जेव कुडीक बरो मान दिवया. पूण ताणें मनशाचो अर्थ कितें फुलांचो परमळ त्या मनशाक येता येना. जीव आसतना वचून मांयक एक गुलाब दी. एनिवर्सरी त्या मांयक सोलोवंक जायना जावंक पुरो. तिच्या बर्थडेक वचून गिफ्ट दी. तूं पूत जाल्यार जाल्यार धूव जाल्यार तुज्या मम्मी डॅडीच्या एका बऱ्या फाल्यां खालें आचरण करतना वचून दी. मोरतना राखचें नाका. मोरतना राखचें नाका. तिसरें बरी उतरां श्रद्धांच्या वेळार धरची नाकात. कोणें बरें केलें सांग तुवें बरें केलें. कोणाकी रँक मेळ्ळें सांग वेरी गूड आनिल्लें मुखार वच. कोणाकी कालेंगी स्पोर्ट्सान कालेंगी जीक मेळ्ळी. कोण एकलो गिटार शिकलो, कोण एकलो म्युजीक शिकलो, कोण मुखार येवन बरें उलयता शाबास किती. कोण बरो ह्या जाग वचून बरें एक मीस भेटयलें ताकाय वाखणणी दी. गुरकारान कालेंगी बरें काम केलें ताकाय शाबास दी. पोपलां काडटलो तो वयर तो देवलो सकल पोपलां काडून ताकाय 4 उतरां बरीं म्हूण जालें न्ही. तो फाल्यां येता फाल्यां येता. म्हाका म्हणलें आयकल्यान आसा फादर तुमी पाद्राप तुमी सांगतना लोक मानता कित्याक तुमी त्या स्थानार आसात. कंडिजन वय एकलो लायक म्हाका म्हणालो तुमी खंयचेय प्रोग्राम करतना फादर उडास दवरा. 1000 दिल्ल्या 10,000 दिल्ल्या मनशाक गुलाब दिवंक वचनाकात. दिया पूण ते 10 रुपया दिल्लो आपणे ताका एक गुलाब दिया. स्टेजीर आपोवन ताका एक गुलाब दिया. तो फाल्यां तुमकां 100 रुपया दितलो. म्हळ्यार पयशे कचे इरादान म्हणून न्ही मान. काल एकल्यान 10,000 1 लाख 5 लाख दिले म्हणून आमी कांते येता वय घाल्या. पूण एका मनशाक तितली तांक ना. पूण तो येवन 4 म्हयने हांगासर काम करता. ताची कूल लॅक करा ताची मजुरी लॅक करा. 4 म्हयन्याची कितली जाली म्हणून 600 रुपये 700 रुपये जाले जाल्यार ताणें धर्मार्थ काम केला गाम तें कांते ह्या वयर. देखून हें जीव आसतना आमी दिवया. जीव आसतना आमी दिवया. देखून हांवें म्हळें कुटुंबांनी काळोखा. कुटुंबांनी मोगाचो परमळ ना. फुलांचो परमळ म्हळ्यार मोगाचो परमळ ना. कोणाकी रावोंक नाका म्हणलें बरें जालां. आमची कुटुंबां आज आमचे न्ही इनवांची बऱ्यांची येतात भावा भयणीनो. आमचे न्ही अक्रिस्तांव भावां बऱ्यांची येतात. आमी कांतारां मात्र म्हणची हांगा बरीं करून जेजू मुजे थंय जियेता म्हणून आमकां बरें जाता म्हणून. घरा वचून हांव वचून आनी एकल्याक काडटा म्हणून तें म्हणचें. उतरान हांवें म्हजी उतरां आसली कठीण आसात पूण हांवें कित्याक विशय काडला हांवें फारिझेवाचो खापाटी म्हणून म्हणलें. देखून हें आमचें स्वाभावीक. हें हांवें तुमकां कांय नव्या न्ही. हांवें आतां तुमच्या मुखार बसल्यार एक आतां जेवणा सवय तुमच्या सांगात बसल्यार म्हज्यो न्ही 10 काणयो तुमी चड सांगतल्यात म्हाका. आतां भायर येतना म्हाका कंडिशन 5 जाणां मेळटलीं. तुमी सांगलें वय फादर
येदोळो तासो मेळ्ळो म्हाका ओप्पिगे मेळ्ळी तर भावा भयणीनो हें सगळें समाज जायचें जाल्यार कोणें जायचें फादर राहुलान समाज जायचे कोणें समाज जायचे कोणें हांवें समाज जायचे जेजू कोण आसो आं म्हजो बायल म्हजी न्हय घोव म्हजो जेजू आमचो म्हण नाकात जेजू म्हजो बाळ मोरयेचो देखून इल्लें वैयक्तीक करया देखून जेजू म्हज्या काळजांत ये आमी हो आराधना वेळार थोडे नियाळ आमी केले थोडी वाट आमी समा करूंक पळयली देखून जेजू आतां म्हाका तुजें बेसांव जाय हांव समर्पण करतां देखून आमी दिंबेर पडया भावा भयणीनो आशिर्वाद घेवच्या पयलें सर तुमची मागणी तुमी बेठया प्रते रितीन इज्रायल पॅलेस्तीन त्या गांवांनी जेजून पांय दवरलो पवित्र गांव तो आतां मनीस अपवित्र करता ही प्रकृती देवान दिल्ली बरी करून सांबाळूंक आतां पावस ना आमकां बरें बेळें ना वारें विकाळ दग सडल्या हें कोणें केल्लें आमी पाड करचें आनी देवाक म्हणचें देवा समा कर म्हणचें कोलो अन्याय पळया आमी प्रकृती पाड करची आमच्या फायद्याक लागून पाड करची मागीर देवाक म्हणचें सोम्या तूं समा कर पावस धाड खंय धाडचें देवान सगळें बरें केल्लें आतां आमी 4 मेटां काडीचे ते परत्यान परत बरें करूं जेजू आसा तो पाड करचो देव न्ही बरो करचो देव देखून आमचें समर्पण आमी करया सोम्या म्हजें कुटाम म्हजें रीण म्हजें जिवीत म्हज्या भुरग्यांचो फुडार म्हजें तोट म्हजो गोठो म्हजी गायरां म्हजें बेळें म्हजें बिजनेस म्हजें चिंताप म्हजी पिडा म्हजी अस्कतकाय म्हजो राग म्हजो द्वेश म्हजी बेजाराय म्हजो आकांत काणयोंक जायनातली इजा म्हज्या घरांत हें सगळें आमी समर्पण करया समर्पिता जेजू म्हजें हें जिवीत जिणेंतल्या गणितांत जिणेंतल्या गणितांत एक सुरो हांव आसा निरासपणांत हांव आसा तुंच म्हजो बरवो सोदी तूं म्हाका आसरो बुजवण म्हज्या अज्ञासो तुंच म्हजो बरवो सोदी तूं म्हाका आसरो बुजवण म्हज्या अज्ञासो समर्पिता जेजू आतां आमचें उसोन धरया म्हजें जिवीत साडून बाकी जिणी नितळ म्हाका तूं कर नितळ म्हाका तूं कर गे सोमिया गे तूं म्हाका जिवीत म्हजें दिता तुका गे सोमिया गे तूं म्हाका जिवीत म्हजें दिता तुका समर्पिता जेजू म्हजें कुटाम साडून बाकी जिणी नितळ म्हाका तूं कर गे सोमिया गे तूं म्हाका कुटाम म्हजें दिता तुका गे सोमिया गे तूं म्हाका कुटाम म्हजें दिता तुका हालेलुया 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 हालेलुया
जेजू ताचे आशिर्वाद दिता. आशिर्वाद आमी घेवया, हेरांक आशिर्वाद आमी जावया. गावया. Sacramenta, sășteană-mă-n căruia, Curvilia te-a rupa botla, Novioliti alaria, Să-l vorbeștea, însătviștea, Babata ce vorbivia, Să-și baba, dă-și-n sputa, Ulasanii subtizau, Pădui măi ma, să-sna, e castalea îțitau, Tu ca dogai cea sfirita, să mă zămâna vărtau. Amen. प्रार्थूया. ये देवा विचित सक्रमेंताकाल तुझ्या कसाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सरको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय रास करताय ससनाच्या ससना. Amen. Somia tuja ya mandira, somia betonja bolida, stuti tuji gaitawa mi turbenara, bhakti turben mana, mogar bapoi tu amso, patai adar tuzo. Vignan marani raso, labai sangat tuzo, somia tuja ya mandira, somia bedroom chagolida, stuti tuji gaitawa mi turbenada, bhakti turben mana. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. बाबा भयणीनो, आयच्या वसपांत जेजू एक आपोवणें दिता. एक आपोवणें आसा, इन्विटेशन आसा. हें इन्विटेशन काल एका दिसाचें न्ही. भोवशा आमची इन्विटेशनां आज एक दीस दिलें, मागीर परत्यान येवचें ना. पळय गी, आमगेर चिंते एकलो तो पूत आसा, एकलो तो धूव आसा. इन्विटेशन एकच पटी येयलें, मागीर परत तें इन्विटेशन येना. पूण जेजूचें इन्विटेशन तशें न्ही. इट्स अ ऑन गोईंग प्रोसेस. सदांय तो तुका आपयता, सदांय आपयता. आनी आमी सदांय सकाळीं उठ्ठाना आमी सोम्या म्हणोका, सोम्या आज तुजी खुशी हांव जारी करतां. तुवें आपयलाय हांव जायत म्हणटा. देखून विणसण कोणाची? आमची वैयक्तीक या म्हजी. आमी येस या नो, येता वा येना, जायत वा जायना, आमी सदांय सांगूंका. तरी पडे आमी चुकोवन पडटा. म्हळ्यार देवाचो वांटो एक, म्हजो वांटो आनी एक. देवाचे उपादेश एक, म्हजे उपादेश आनी एक. देवाचें चिंताप एक, म्हजें चिंताप आनी एक. देखून दोन कुशीनी येता. तर म्हणया सोम्या म्हाका बोक्षी, परत तुज्या घरा हांव येता. म्हाका तुजो कणकाण घे आनी हांव तुका म्हजो गोवळी, म्हजो राखवणदार, शिकोवणदार म्हूण मानून घेता.
सांगात आमी म्हणया हांव पाती पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुणे हांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात वो म्हजो अपराध वो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सदांच हांव कुवार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन. सोभिया काकूत सोभिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोभिया काकूत सोभिया काकूत. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तूं बावार्थ्याचो उजवाड आनी आत्म्याचो गवळी तुज्या शेळ्यांक उतरान सोरोवंक आनी देखीन सोलोवंक बागेवन जुवां पालदुस्या धर्माध्यक्षा पवित्र सभेक तुवें दिलोय ताच्या विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो बावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवत चलयता ससनाच्या ससना आमेन. सांत पावलून रोमागरांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो आमी साबार जण तरी क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी सर्व एक कूड एक कुडीच्या विविध सांद्यां बरी आमी एकामेका मेळून आसांव. देवान आमकां एकल्याक दिल्ल्या कुरपेक सरी जावन आमचे थंय आसलेली देणी विविध एकल्याक प्रवाद करचें देणें मेळ्ळां जाल्यार आपणाक दिल्ल्या बावडताच्या मापान तो प्रवाद करूं. कारबार चलोवचें देणें मेळ्ळां जाल्यार पेल्याच्या सेवे खातीर तें तो चलोव. तो शिकोवणदार जाल्यार आपलें देणें तो शिकोवच्यांत वापरूं. हेरांक उत्तेजन दिवचें देणें मेळ्ळ्यार हेरांक तो उर्बेवंत करूं. दान दितलो उदार मनान दिव. अधिकार चलयतलो जतनेन चलोव. दयाळ करण्यो करतलो तो आस्त्या तोंडान करूं. तुमचो मोग निश्कपटी जायजे. वायट कांटाळून बऱ्याक लबदारले तुमी जाया. एकामेका क्रिस्ती बौंडा भाशेन मैपासान चला. पेल्याक मान मर्याद दिवच्यांत एका प्रसकलो पयलो जाया. कळनांतल्या मिनतीन आनी आत्म्याच्या उमेदीन सोम्याची सेवा करा. तुमकां लाभलेल्या बरवशांत संतोष पावा. कश्टा अनवरा मदें सोंसणीक जाया. मागण्यांत थीर रावा. गरजेंत आसलेल्या तुमच्या बावडांक कुमो करा. आयलेल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा. तुमकां दग दितेल्यांचेर आशिर्वाद मागा. आशिर्वाद म्हळें हांवें शिरापू न्हय. संतोष पावतेल्या सांगाता संतोष पावा. रडतेल्या सांगाता रडा. सगळ्यांतय एकाच रितीन चला. देवाचें उतार्यें. तुझे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन
सांबाळ सर्वेस्परा तुझे मुखार म्हजो आत्मा शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा सर्वेस्परा म्हज्या काळजांत गर्व ना म्हज्या दोळ्यांनी वडविकायेची दिश्टी ना वडपणाचो रस्तो हांवें धरूंक ना म्हजो हात पावना तसल्या कार्यांक हांवें हात घालूंक ना तुझे मुखार म्हजो आत्मा शांती सांबाळ सर्वेस्परा खरेंच म्हजें काळीज हांवें थंड आनी शांत करून दवरला आवयच्या अर्द्यार न्हिदलेल्या दूध सोडलेल्या बाळशा परी म्हजें काळी शांत समाधानान जियेता तुझे मुखार म्हजो आत्मा शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा तुझे मुखार म्हजो आत्मा शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा उद्गारा उबे रावया सरशी सोबीस तुम्ही कष्टातेल्यानो आनी वजन वावयतेल्यानो हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सोमी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सोम्या तवळ जेवणार बसून आसलेल्या मदले एकल्यान जेजू लागीं म्हळें देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसता तो मनीस बागीस सै जेजू ताका जाप दिवन सांगूंक लागलो एकल्या मनशाक वडयेक जेवण केलें आनी जायत्यांक आपयलें जेवणाचो वेळ येताना सगळें तयार जालां येया म्हणून आपयलेल्यांक सांगूंक ताणें आपल्या साकरांक धाडलो पूण ते सकड एक सरकी निभा दिवंक लागले पयलो ताका म्हणालो हांवें एक शेत मोलाक घेतलां तें म्हाका वचून पळोवंक जाय देखून दया कर म्हाका माफ कर आनी एकलो म्हणालो हांवें 5 जोतां भाडे घेतल्यात तांची परिक्षा करून पळोवंक म्हणून हांव भायर सरलां देखून दया कर म्हाका माफ कर आनी तिसऱ्यान म्हळें हांव काजार जालां तितलोच देखून म्हाका येवंक जायना साकर पाटी आयलो आनी सगळी गजाल ताणें धणयाक सांगली धनी सगळोच रागान पेटलो आनी साकराक सांगी लागलो तुर्तान भायर सरन शहराच्या रस्त्यांनी आनी गल्ल्यांनी वच आनी सकट दुर्बळ्यांक पांगल्यांक खुरड्यांक आनी तोंट्यांक आपोवन हाडये उपरांत तो म्हणालो सायबा तुजे हुकमे प्रमाणे सक्कड कन जालें पूण आनीकी जागो आसा तवळ धन्यान साकराक सांगलें तर तूं राज रस्त्यांनी आनी वय बगलेच्या वाठांनी वच आनी लोकांक बोळान भितर हाड अशें बरोवन म्हजें घर हांव तुमकां सांगतां जांकां आपयले तांचे मदलो कोणूच म्हजें जेवण साकोवंक पावचो ना
देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय भावा भयणीनो, जेजू तुका आनी म्हाका आपयता. जेजू तुका आनी म्हाका आपयता म्हळ्यार एक आमंत्रण पत्र, एक इन्विटेशन आसा. जायत म्हणटाय वा जायना म्हणटाय, जायत म्हणटाय वा जायना म्हणटाय. जेजू आमंत्रण दिता. एक दीस एकलो टेलर आसलो, बारी बऱ्या वस्तूर शिंवता मात. पूण प्रॉब्लेम काय जालें म्हळ्यार एक पोटी नीब दिवचें. आयच्या वांजेलान कशें पळय ते एक जण आपयताना नीब दितात, एक्सक्यूज दितात, तशें हो टेलर नीब दिता. प्रॉब्लेम काय जालें म्हळ्यार वस्तूर दुसऱ्याचें बरें शिंवचें, पूण हो मिसाक येताना हाचे वस्तूर मात पिंदिल्लें. चिंता समजलें तुमकां. हो हेरांचे वस्तूर शिंवता, पाड जाल्ल्या वस्तूर बऱ्यां करून दिता, आनी खंय ऑल्ट्रेशन करी तें करून दिता. नव्यान वस्तूर बऱ्यान तुमकां बऱ्यां करून पॅन्ट शर्ट शिंवून तो दिता, पूण हाचें वस्तूर इगर्जेक येताना पिंदिल्लें. देखून एकलो लायक पळयता आनी म्हणटा, काल सायबा कल ह्या वाजता इतलो फामाद टेलर तूं, इतलें बरो वस्तू शिंवताय तूं, तुजें वस्तूर तुका शिवूंक जायना गी, तुका हे बरें वस्तूर घालूंक जायना गी. हें कल हें पारकाटें वस्तूर पिंदिल्लें मेळ्ळें वस्तूर तूं घालून येताय. तितलें म्हणून एकटी पळयलें, 2 पोटी पळयलें, 1 हप्तो पळयलो, 1 म्हयनो पळयल्यार वस्तूर येंत पिंदिल्लेंत. मागीर ह्या लायकाक पळय आनी एकल्या मानेस्ताक पळोवंक जावना. काडले बॉल्सांतले 1000 काडले आनी त्या टेलराक दिले. म्हणाले, आळे आज तूं वचू बरें वस्तूर काण घे आनी शिंव. ह्या लायकान चिंतलें, बोशा हो टेलर आतां वता वस्तूर काण घेवन शिंवोन पाटी येता म्हणून. दुसरे फावटी 2 हप्त्या उपरांत पळयतना परत्यान पिंदिल्लेंत घाला. आनी विचारलें, कळली सायबा गजाल तुजी, वॉट इज हॅपनिंग? काल विशय कळली. पयशे दिले तुका वस्तूर शिंव म्हणून, एक वस्तूर शिंवचें. हो म्हणालो, आळे तुवें म्हाका 1000 दिले वय, आतां तें 1000 हांवें म्हज्या वस्तूराक हांवें घाल्यार शिंवोंक म्हाका लॉस न्ही, म्हाका आदाय खंय नोन मेळटा, देखून हांवें शिंवंकूच ना म्हणालो. तर बाबा भयणीनो, इतल्यार हें गणीत आखेर जाता. एक नीब दिवन म्हाका लॉस, हे पयशे पळय ताका ताच्या बऱ्याक दिल्ले, पूण ते पयशे ताणें उपयोग करूं ना. दुसऱ्या खातीर शिंवोन ताणें गेलें ताचे खातीर, पूण आपणाचें वस्तूर पिनला, आपणाचें जिवीत पिनला, तें सारकें करूंक म्हणून एक अवकाश मेळ्ळो ताका. तरी पूण ताणें नीब सोदलो. म्हाका बिझनेस लॉस जाता, हे 1000 हांवें करशिल्ल्यार, देखून ते 1000 तशें दवरले हांवें, 1000 तशेंच बँकान दवरले. तर भावा भयणीनो, APJ अब्दुल कलाम आमचो राष्ट्रपती एका वेळार तो म्हणटा, इंग्लिशान म्हणटा तो, पूण हांव कोंकणीन सांगता, इफ यू वॉन्ट सक्सेस नेवर गिव एन एक्सक्यूज, अँड इफ यू वॉन्ट टू गिव एन एक्सक्यूज फॉरगेट अबाउट सक्सेस. जिवितांत तुमकां जीक जाय, यशस्वी जाय, नी बांदी नाकात. जिवितांत तुमकां नी बांदिवंक जाय तर जीक अशें नाकात. हांव चिंता समजालें. म्हाका जीक जाय, हांव नीब दिना. म्हाका नीब दिवंक जाय, यशस्वी तुज्या पांयात लागीं तुज्या लागीं बिलकूल येना अशें नाका, बिलकूल येना. दोनी सांगाता वचना, यशस्वी नीब सांगाता वचना. भावा भयणीनो, आमच्यात मोदें हांवें थोडी निबां दिवची जाल्यार कलयान वाड्या जमती कित्या येवनाय तूं? तें कोबरो मात्र उलोवच्यो नीब. आतां सवाल येता, ही वाड्या जमती येवंकूच येनातली हिका कशें कळ्ळें कोबरो उलयतात म्हणून? पळया, तें कित्या म्हळ्यार आयचे वांजेली त्याच दिशेन आसा. वांजेलांतल्यान उतरां सांगता तुमकां. 3 कारणां पळया, चिंतून पळया. आमी मस्त बडी वाचला, पूण हातूं अर्थ पळया. तांणी दिवच्या निबांत शुल्लक. पयलो म्हणटा, हांवें एक शेत मोलाक घेतला म्हळ्यार हांवें काण गेला. तें म्हाका वचोन पळय जाय. कोणसो मनीस पयलें पळय नासतना काण घेता? आनी तूं म्हणा हांवें पयलें काण गेला. कोणसो मनीस पयलें जागो काण घेवन मागीर वचोन पळयता गी? ना, तो पयलें पळयता आनी मागीर वचोन जागो काण घेता. वय मू नीब पळया. दुसरें, हांवें 5 जोतां जानवरां घेतल्यांत आनी आतां वचोन हांव परीक्षा करता. आरे बाबा, तूं कोणसो मनीस तो?
पयले मनजातीची परीक्षा करनासतना पयलेंत काण घेवन सो नीब पळया म्हाका येवंक जायना काजाराक म्हाका जेवणाक येवंक जायना तिसरें कारण हांव काजार जाला तितलोच म्हाका जायना कित्या बायले काण नजोगी बायले काण नजोगी जेवणाक आमी म्हणटा हांव इन्विटेशन एकल्या दिल्लें घरची 4 जाणां आयल्यान म्हणटा हांव आमी तर बायलेक या बायल आयली जाल्यार गोवा काडूंक कितें प्रॉब्लेम जाता रायाचें जेवण हें येपटी मात येवचें खंय चरित्र म्हणटा ही जेवण येपटी मात येवचें नाका आनी एक घडीत दिता तुमकां तुजो पूत आनी धू खंय गेल्यात कॅनडा गेल्यान या ऑस्ट्रेलिया गेल्यान या इंग्लंडा गेल्यान UK 5 वर्सां ती येवनात पाटी बचपेतावन गेल्ली ती आतां पाटी येवनात तुका एक दीस खबर मेळटा की तुजो पूत आनी तुजी धू पाटी गांवाक येतात 5 वर्सां उपरांत आफ्टर 5 years 5 long years देखून तूं कालें करताय ताच्या फ्रेंड्सांक आपयताय म्हणटाय आळे तुजे फ्रेंड आनी म्हजो पूत आनी म्हजी धू येतात लेला दिसा येतात बुधवार येतात की ब्रेस्तार येतात की म्हूण गोत्तू ना वयल्या हप्त्यान येतात पूण हे 2 दीस तुमी फ्री दवरिजे ब्रेस्तारा शुक्रारा थर्सडे फ्रायडे फ्री दवरिजे आनी आमी सरप्रायज दिया म्हज्या पुताक आनी धुवेक तुमी आयल्यात ताका गोत्तू ना आनी हांवें सांगलां म्हणून गोत्तू ना ती येताना तुमी येवचें रातीक जेवणाक सांजेच्या जेवणाक सरप्रायज जायत म्हणाली कितलीं जाणां फ्रेंड्सां 5-6 जाणां आसलीं पुराय जायत म्हणाली आनी एक दीस तुका कळ्ळें की बुधवारांनी ब्रेस्तार आनी शुक्रारा शुअर येतात तुमी 2 दीस सांगिल्लें न्ही ब्रेस्तारा शुक्रारा म्हूण सांगिल्लें पूण आतां तुमकां खचित कळ्ळें की यू आर व्हेरी शुअर यू आर सर्टन की ती शुक्रारा येतात फ्रायडे येतात तुजे धू शुक्रारा पूत फ्रायडे येता म्हणून आनी तूं तुज्या तांच्या फ्रेंड्सांक फोन करताय तुज्या पुताच्या फ्रेंड्सांक आनी म्हणटाय आळे फ्रायडे ये ते जाल्यार तो काले म्हणटा सॉरी अंकल म्हाका दुसरें अपॉयंटमेंट आसा सॉरी आंटी म्हाका आनी एक कडेन वचोंक आसा तुका बेजार जाता की ना तुवें पयलेंच सांगलें तांकां तांणी जायत म्हणलां आनी आतां त्याच दिसा तुमी म्हणटाना तो म्हणटा हांवें दुसरे कडेन अपॉयंटमेंट काण गेला बेजार जाता की ना तेंच घडलें आयच्या वाचपान तुमी करेक्ट तो वांजेल वाचलो जाल्यार लुकाचो वांजेल 14 अध्याय 2 पूण इन्विटेशनां दितात पयलें एनाउन्समेंट खंय आळे रायाचें जेवण आसा केदाळा म्हूण गोत्तू ना पूण आसा रेडी रावा पुरो जायत जायत आसा न्ही रायट मागीर तुका करेक्ट दीस दितात मस्त दिसा उपरांत जेवण तयार जालें म्हणून आसा तूं नेक्स्ट जेवण तयार जालें आपोवंक येताना एक एकल्यांनी न्ही बांदिली पोरण्या सोल्ल्यांत जेजू येता म्हणटाना पुरो रेडी जालें जेजू येता की रेडी पूण केदाळा जेजू आयलो रेडी जाले नात स्विकार करूंक यंत आपोवणें जेजू आपयताना त्या जेजूक तांणी स्विकार केलो ना तें जेवण जेजूचें मोगाचें जेवण तांणी घेतलें ना ताका तांणी निबां दिवन कुर्सायलो हांव चिंता तुमकां समजलें बाबा भयणीनो एकलो म्हणटा रब्बी म्हळ्यार जुदेवांक एकलो रब्बी म्हणून आसता तो इल्लो शिकपी मनीस ताणें चड तोरा पोरना तेस्तामेंत पुरो वाचला ताचे लागीं एकलो म्हणटा आळे हांवें सगलो पोरनो सल्लो 5 पटी वाचला तो काले म्हणटा हांवें सगलो पोरनो सल्लो 5 पटी वाचला देखून तो रब्बी म्हणालो आळे बाबा तुवें पोरनो सल्लो 5 पटी वाचलो तो गरजेचो न्ही तो पोरनो सल्लो तुज्या मुखान कितले पटी पास जालो तुवें पोरनो सल्लो वाचलोय 5 पटी पानां परतिलीं पाशार जालोय पूण ती उतरां तुजे थंय कितले पटी पाशार जालीं हांवें आतांच्या स्थितीक परिस्थितीक या आतांच्या वेळाक सरी करचें जाल्यार हांवें नवो सल्लो 5 पटी वाचलो मार्काचो वांजेल 10 पटी वाचला सगळो नवो आनी पोरनो सल्लो हांवें कांय मस्त पटी वाचला बरें पूण ती उतरां तुजे थंय कितले पटी पाशार जालीं तो जेजू तुज्या जिवितांत कितले पटी पाशार जालो तो जेजू तुजे तावन हेरांक कितले फावटी स्पर्श करूंक सोकलो आपडोवंक सोकलो एक घडीत हांव दितां आनी म्हजो नियाळ हांव आखेर करतां एक दीस एका इगर्जेंत
कसो मिरण्याम आसा पळय गे हांगा एकलो आमकां आमचो एकलो भाव आमकां कुमो करतालो तशेंच तो न्ही तशेंच एका फिरगजेंत एकलो मिरण्याम आसा ताचें कुटाम एक कडेन लागींत एका लागसार रावता वो रातीक वचून इगर्जेचें बागलांक घालून कीळ घालतना एकलो तरणाटो फाटल्यान न्हिदला तरणाटो मेळ्ळें वस्तूर घालून एक तर विद्रूप केस खाडी आसा तो न्हिदला मिरण्या म्हणालो अळे हांगा न्हिदोंक ना वच 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 भायर वच भायर वच तो म्हणालो अंकल म्हाका कोण्णी ना आय हॅव नो वन म्हाका कोण्णी ना अळे कोण्णी ना जाल्यार खाली म्हणी भायर वचून कोणाच्या घरा म्हणी वचून विचार हांगा जायना अळे इगर्ज दी हांवें बंद करचें पडटा ना जाल्यार फाल्यां सकाळीं लोक म्हाका विचारता तुजे बरी मागीर दुसरे जण येवन न्हिदतात हांगा भितर ताणें निभा दिली ताका भायर धाडच्याक तो म्हणालो अंकल म्हाका कोण्णी ना मम्मा ना डाडा ना म्हाका भाव भयणी ना हांव अनाथ पुरा सरली मागीर मिरण्यामान कालें केलें वचून आश्र्याक फोन केलें थंय आश्र्याक फोन केलें थंय अनाथ आश्रमाक फोन केलें थोडे ऑर्फनेजीस म्हणटा आमी थंय फोन केलें खंय जागे खाली नात आनी ह्या चरख्याक ताणें भायर धाडलो आनी कीळ घालून घरा जेवणार बसतना बायल म्हणाली आज कशें जालें काम हां वय तूं काम कशें जालें म्हणटा अळे तुका म्हाका सांगाचें वो बायले सांगता जेवता वो बायले म्हणटा एकलो तरणाटो आयिल्लो ताका कोण्णी नात खंय ताका खंय रावोंक आसरो ना अनाथ खंय ताका हांवें भायर धाडलो बायल म्हणे कोलो मनीस येबा तूं आमगेर जागो नातलो गी ताका तुज्या घरा जागो म्हणून तुका तितलेंय कळो ना गी इगर्जेन जागो ना सोड्या भायर जागो ना सोड्या अनाथ आश्रमांत जागो ना डिडंट यू हॅव अ प्लेस इन युअर ओन हावस तुज्या घरात त्या धाडाका कळ्ळें बरो समार्यागार जावचो एक अवकाश आसलो पूण ताणें तो अवकाश वगडायलो तर बाबा भयणीनो असली इन्विटेशनां तुका आनी म्हाका सांगनासतना येतात तुका आनी म्हाका सांगनासतना येतात कोणाकी म्हणलें हांवें म्हणचें म्हळ्यार कोणाकी बरें करतना पळोवन करा मस्त फ्रॉड आसा आजकाल मस्त फ्रॉड आसा बीक दितानाय पळया हांव हात हाडल्यांक पांय हाडल्यांक हांव बिलकूल दिना काम करूंक जाता कोणा हात नात पांय नात दोळे नात तांकां दिया बेश्टें एक आवय हांगा बुजांत दोगां भुरग्यांक आनी घेवन लोव चिमटे काडल्यार पुरो भुरगीं रडटात आनी आमी पाप म्हणून 100 रुपया दिता गोत्तू ना एवढले बिझनेस या भायर देखून वंचन जायनाकात कोणाक करतना पळय ही भुरगीं आन थोडीं कोणाक हे जिवीत ना कोणाक हे शिकोवंक अवकाश ना तसल्यांक वयर हाडा आनी तें करतना 4 जाणांक सांगाचें म्हणून ना तुका आनी तुज्या देवाक कळल्यार पुरो यू एंड युअर गॉड देखून भावा भयणीनो असले अवकाश येतात पूण येतना तुका कळोवन दी की हो सोम्यान म्हाका दिल्लें एक आमंत्रण देखून हांव परत विचारता जेजू तुका आमंत्रण आपयता या आमंत्रण पत्र दिता तो तुका आपयता तूं जायत म्हणटाय वा जायना म्हणटाय आयल्याव आमी तुजे वेदी लागीं बाबा भेटोवन जागानी पाकी आमी पूण भुरगीं तुजी बाबा स्वीकार करी गाणी गे बापा ही काणीक आमची गे बापा ही काणीक आमची गे बापा ही काणीक आमची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची गे बापा ही काणीक आमची गे बापा ही काणीक आमची गे बापा ही काणीक आमची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सत पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्यानी कपयस बेचादवा सर्वस्पर मानून घेव सर पदवेदार आनी भोव वर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उडासाक ओ यज्ञ समर्पून तुजें धोरण आनी वळखूंक घेता आनी तुजे मुखार सर पडोवन तुका उलो मारता आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जिवन
ससनाची सडवण जोडोंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देर वासुया वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका देन वासोंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासूं भाग्यवन जुवां पावल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मनाक हो दीस संभ्रमोंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावून जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवण आमची गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागणाच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकाचे. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडोवन इदेनी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका देन वासोंक तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकाच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासोत आनी सुमेज मनशां पासोत हें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करा. Bavarta so good purgatoria. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समर्पता. तुझे पुनर्जीवन आमी तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापाच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तां पवित्र आत्म्यार व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पिटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांवकार मरे देवाचे माये सांगाती बगेवन जुजे तिचो पती बगेवन धर्मदुतां बगेवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर
सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Tias Jezu orvi, Tias Jezu sangata, Tias Jezu tăi povit atmiacea ekponan, Săr podvedar papa, săr văhândan, Ani vai bautuca, săsnacea săsna. Amen, amen, amen. जेजू आमकां शिकयला ते एक मात मागणे तिरकेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बोरवशान अतिरेक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटी सर पातकांतले सुटय सर्व आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सेवेच्या भावार्थेचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवचले येताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो एकामेका शांती देवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी वो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयलेली आमी हर एकली सुभागी सुम्या खावना पूण तुज्या एका उतरान तुमकां भलायकी मेळटली क्रिस्ताची मोगल शांती सागोरा आमच्या दयाळ चढवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जीवदातारा मोगल शांती सागोरा आमच्या दयाळ चढवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जीवदातारा कितली मोवाळ काकुळ तुजी असीम दयाळाय सर्गींची दैवीक आनंदादोस करची पवित्र करची नामची मोगाळ शांती सागरा आमच्या दयाळ चढवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जीवदातारा आमच्या काळजांनी कर बिडा फाटय सांगात आमच्या पयना सेवे स्पिरितान आमकां भर पावय दयेन सर्गा मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ चढवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जीवदातारा
सर पदवेदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. भाग्यवन जुआंव पावल दुसऱ्याची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरूं, तुजी सेवा सदां भक्तीन करूं आनी मोगान आनी सुडसुडायन आमच्या बाबा भयणीच्या गरजां पावूं आमकां कृपा दी म्हणून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव, बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सर्गीच्या बापा, भाग्यवन जुआंव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूं आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा, तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार जावन दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्ले बरी आमी पाळूं. एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची, सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाच्या न्हू ह्या पून तळाक आमी आयल्या. जुआंव पावल दुसऱ्या मुखांतर जायतें बरेंपण आमच्या वैयक्तीक जिवितांत, आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत आमी काम करच्या जाग्यार आमकां तें मेळ्ळां. देखून धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया. ह्या महान संताक आमकां एक देणें जावन दिल्ल्या खातीर, कुसळाची दूख गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत, भुरग्याचें देणें फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां, एका तरणाट्याक अवघडांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर दोगां जाणांनी अर्गां दिल्यांत, पुताक बरी सैरीक मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत. आनी साबार अर्गां उले आमच्या मोतीन घेवन आमी हांगासर आयल्या. ते सगळे जुआंव पावल दुसऱ्याच्या मुखांतर सर्गीच्या बापाक आमी समर्पून दिवन देवाक आमी अर्गां दिवया. उबी रावात. भो काकुळदारा बापा, भाग्यवन जुआंव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या बिनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवीक काकुळट आमी वर्णिता. ताचे मरिपात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता. ताचे बरी भाग्यवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सांजुआंव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या आम्हा पासून देवाला विनंती कर. ये भाग्यवन जुआंव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या, देवान तुका विसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडून पवित्रात्म्याच्या सत्तेन भरलो. मोग, सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितान भरसळली. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेरपर्यंत सांबाळलोय.
अशें तुज्या उतरान देखीक तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गोड कसो आमची भेट करून तूं मंगळूर रावलोय आज तुजी भक्तिकां आमची गाल्ती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्त सारकी चिडी जिवंक आमकां उमोग कर तुजी बागेवन चिडी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुसायल्या जेजू थंय आमची दिश्ट वारव आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावं आज आनी मागच्या गरजेन दयकन बसा जायतीं त्या सावां तुमी हांगासर जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांया मुळांत समर्पून दिल्यांत तीं सगळीं आमी ताचे मुखांतर देवाक समर्पून दिल्यांत एका स्त्रियेचें दोळ्याचें ऑपरेशन कॅट्रॅक्ट बऱ्या रितीन जावच्या खातीर मागलां सैरीक मेळोवंक तेगा जाणांनी मागलां दुयेंसावय भुरग्याच्या बरेपणा खातीर मागलां एग्रीगोल्टांतले पयशे पाटी मेळोवंक एका तरणाट्याक फायल्साचे समस्या तावन पर्यार जोडूंक आर्नियाच्या पिडे तावन एका दादल्याक बरेपण मेळोवंक सुनेक बरें काम जाग्याचे रेकॉर्ड आताक मेळोवंक युरिनाच्या समस्या तावन पर्यार दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक तेगा जाणांनी शिकपांत बरी मोत आनी बरे अंक परिक्षेन मेळोवंक जागो विकून वचोवंक फटकेज कोर्टांत डिसमीस जावन जैत मेळोवंक मार्गाचे समस्ये परिहार जावंक कंपाउंड वॉलाचें काम बऱ्या रितीन जावच्याक एकल्यान आमाल पियोणें सोडूंक कुडींतली दूख गूण जावंक घरांत मोतीक समाधान इंटरव्यू पास जावन परगांवाक वचोवंक दोगां जाणांनी पांयांच्या गांठीची दूख गूण जावंक पिडेस्तांक बरी भलायकी नातीचें अट्ट आनी बें पयस जावंक पांयांची हातांची शिरांची दूख आनी गायी गूण जावंक बावाचो डेंग्यू ताप गूण जावंक प्लेटलेट्स नॉर्मल येवंक जावयान मागण्या बरीत जिवीत जिवंक बरी भलायकी कामांत जैत मेळोवंक बाळंतेर बरें जावंक आवय भुरग्यांच्या बऱ्या भलायके खातीर दोगां जाणांनी मागलां दावे हाताची दूख गूण जावंक हात सारको जावंक गोवाक विजा मेळोवंक बरें काम मेळोवंक मांयची आंग उलोवप आनी पोटांतली दूख गूण जावंक भुरग्याचे कुडीचे समस्ये ऑपरेशन नासतना बरें जावंक बरी जिणये सांगातीन मेळोवंक काजारी जिवितांतले कश्ट हाळू जावंक गोवा बायलेन एकवटान जिवंक जावयांचे बिझनेस बरें जावंक रिणांतलें भायर येवंक हातापांयांची दूख गूण जावंक हातपाय मुयेवचे रावोवंक दुवे जावयान आवय बापयक बरें करून पळोवंक पांयांचे समस्या ऑपरेशन आसतना बरें जावंक भुरग्याच्या देण्या खातीर मागलां रोस आनी काजाराचें कार्य बऱ्या रितीन जावंक एका दादल्याक लिव्हराच्या समस्या तावन बरेंपण मेळोवंक एका भुरग्याचो ताप गूण जावंक एका स्त्रियेक ऑपरेशन आसा तें बऱ्या रितीन जावंक एका तरणाट्याक मोतीचें समाधान मेळोवंक एका तरणाट्याचो फुडार बरो जावंक ताची योजना सुफळ जावंक एका स्त्रियेच्या बऱ्या भलायके खातीर दोळ्यांची एलर्जी गूण जावंक हिमोग्लोबीन नॉर्मल येवंक एका भावाचें क्रेटीन उणें जावंक डायलिसीस नासतना बरेंपण मेळोवंक कठीण आंग कोरोज गूण जावंक दोगां स्त्रियेंची गांठीची दूख गूण जावंक स्त्रियेचें आतांचें बुज गूण जावंक घरांत समाधान एकामेका कुटुंबान शांती जियोवच्याक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक मागलां एक घडी बोर मौन रवया आमी जायते इरादे ते सावां घेवन आमचीच वैयक्तीक ह्या पून तळार आयल्या तें आमचो पात्रोन जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी समर्पून दिवया तूं आमकां पाव येवकरिस्ताचो आमकां गरो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माया आनी सर संता भोगता संगी सर्गींच्या राज्यान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाखाणूक आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची बातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नामान मरिये कुरपेन बरलेले सोमी तुजे सांगाता श्री आंबिते तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदा दिन सदा सर्वदा आमेन
सोम्याच्या नावी आमचो आधार आणि रचला सर्ग आणि संसार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवक भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवंत जिणये मुखांत तुज्या पुता क्रिस्ताचो जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेन भोगूंक आनी भावार्थान जियोंक प्रेरण दिलें. ताच्या विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनवारांतले पिडेशिल्ले आमकां निवार. आमच्यो सोर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हणून मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी तुका मान करता. ताची महिमा आनी संतोश देवात हांव येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. आमेन. भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटोवं. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावं तुमकां गठाय मेळूं. आमेन. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हणून सगळी पवी सभा संतोश भरीत आसा. ताच्या देखीन शांतीपणाची जिणी जिवंक तुमकां प्रेरण मेळूं आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोश भोगूंक तुमी पावो. आमेन. आनी सर पदवेदार देव देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी सदां तुमचे सोवे रावूं. आमेन. ह्या पून तळार येवन देवाची आशिर्वादां जोडून घेतल्यांत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आमचो पात्रोन जुआंव पावल दुसरो तुमच्या सर इराद्यां खातीर देवा लागीं विनाती करून दी आनी तुमचे सगळ्यांचे जिवीत सोम्या सारकें जावं दी. क्रिस्ताचें मन तुमचें जावं दी आनी तुमचो वांटो क्रिस्ताच्या वाटां सारक्यो जावं दी म्हणलें आमचें हर एकल्याचें मागणें. आयच्या ह्या बागी दिसा येवकरिस्ताचें आराधन तशेंच मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवन आमकां जोगतो संदेश दिवन आमी क्रिस्ता सारकीं जाय जय. क्रिस्ताचो वांटो आमचो करून घेजय. मोगा माई पासाचें जिवीत आमी जियोवन हेरांक क्रिस्ताचो उजवाड जाय जय म्हणून भोव आपुरबायाची शिकवण दिल्ले आसात. आमच्या मोगाचे मानादीक बाप राहुल डिसोजा प्रस्तुत मिनीन जेजूची पिरगज मोडांक काप हांगासर सहाय्यक याजाक जावन ते सेवा दिवन आसात. थोड्या वर्सां आदीं हांगासर बाचपे पिरगजेंत ते सहाय्यक विगार जावनय तांची भोव आपुरबायाची सेवा तांणी दिल्या. आयच्या दिसा आमचे खातीर मागोवन आमकां देवाचो मोग कितें म्हूण कळीत केल्ल्या तांकां तुमच्या समेस्तांच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मुखल्या मिसांव वावुरांत संतोश समाधान तृप्ती बरी भलायकी सदांच देव तांकां फावो करून दी. आमचो भाग्यवंत जुआंव पावल दुसरो तांचे खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर विनाती करून दी म्हणलें आमचें मागणें. देव बरें करूं फादर. ती नांवां उलो करता आसतना तांणी मुखार येवच्यो तांकां मानाची वात दिवंक आमचो मानादीक बाप राहुल डिसोजा बापा लागीं हांव उपकार मागतां. लिल्ली पायस सांब पाऊल वाडो. सुनील लता डिसोजा मंगळूर. सेलिन लता रेगो मंगळूर. फ्रेडरिक लोबो निर्काण. हिल्डा कार्डोजा उडुपी. हिल्डा कार्डोजा उडुपी. हिल्डा कार्डोजा उडुपी. जोसेफिन वेगास नित्यादार वाडो. जॉयस हारोजा सा लोरेस दुसरो वाडो. आनी आयच्या दिसा आमकां जेवणाक दान दिलां. अनिता आरान्ना बॉम्बे 500 रुपये. नांव नाका म्हणून पवित्र काळजा वाड्याच्या एका भक्तिकान 2000. एका भक्तिकान नित्यादार वाडो नांव नाका म्हणून 10,000 दिल्यात. संतोष पिरेरा वालेन्सिया 3,000 तांणी दिलां. तांणी मुखार येवन मनाच्यो वाती स्विकार करी जाय म्हूण हांव उपकार मागतां. Vivika kurdizo bokto Magivon zuwa paulamso Bokstania
Yesu शांतीचो दूत आमचो भाग्यवान जुवा पाव दुसरो दैवीक आकृतीचो भक्त तो भाग्यवान जुवा पाव आमचो नमान तुका नमान तुका दैवीक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुवरा नमान तुका नमान तुका दैवीक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुवरा रांची संदान मोग सेवा तुझो परजळ पाटलावदार क्रिस्ताचो तूं पळवो पवित्र सभेचो रायगुवर भाग्यवान जुवा पाव दुसरो नमान तुका नमान तुका दैवीक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या गुवरा नमान तुका नमान तुका दैवीक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या गुवरा मुखार पुता सोवे आमकां बरे आशीर्वाद आमकां भाग्यवान सुवाम पावल दुसऱ्या आमा पासून विनंती कर भाग्यवान आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन